गोंयांतल्या दर्यावेळेर जीवरक्षक म्हूण दिश्टी कंत्राटदारा कडेन कंत्राटाचेर काम करपी कामगारांनी वेळेर पगार मेळना म्हूण आंदोलन केल्लें. आंदोलन केलां म्हूण कंत्राटदारान त्या कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयले. गोंय सरकारान आनी संबंदीत खात्यान आनी त्या खात्याच्या मंत्र्यान ह्या कामगारांच्यो मागण्यो आयकून घेवपाची गरज आसली. मात अशें करिनासतना त्याच कंत्राटदाराक कंत्राट वाडोवन दिवन ह्या कामगारांचेर अन्याय केला. अन्याय जाल्ले हे कामगार पर्यटन भवना कडेन आंदोलन करतात, मात तांच्यो मागण्यो आजून पुराय जायनात म्हूण तांणी मंगळारा दीस राजधानी पणजेन रॅली काडून निशेध केला. गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाक एफिलिएटेड जे ऑल गोवा लायफ सेविंग गार्ड्स युनियना मार्फत आयज आमी हांगासर एक पणजेन हे जे पाटो प्लाझा एरिया जे आसा औद्योगिक आस्थापनांची तेंची सगळी राज्यव्यापी जी हांगासर जी कार्यालय आसा पळय ह्या कार्यालया कडेन आमी आमचो जो मोर्चा आसा पर्यटन भवना कडल्यान आमी सुरवात करून तो जे स्पेसीस जी बिल्डिंग आसा जे सिवील कोर्ट आसा पळय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा तेंच्यान मागीर आमी ते लेबर कमिशनर जे ऑफिस आसा जे आमचो ट्रायपार्टेट सेटलमेंट हांकां न्याय मेळपाक जाय म्हणून केल्लो थंयच्यान तो मोर्चा मागीर आमी ESIचे ऑफिस जे आसा कमिशनर ऑफ ESI थंयच्यान मागीर कमिशनर ऑफ PF असो व्हरून मागीर आमी ते बस स्टँडा वयल्यान थंय जो आमचे क्रांती सर्कल आसा पळय हो मोर्चा आमी व्हरतले. आनी ह्या मोर्चांतल्यान आमकां सरकाराक सांगपाचें आसा आमची जी मागणी जी आसा केवळ एकमेव मागणी की हे सगळे भुरगे सरकारी आस्थापनान गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंटान काम करता. गेली 15-20 वर्सांची तेंची सर्वीस आसा. ती सर्वीस जर गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करिना त्या सर्विसीचेर तांकां बेनिफीट दिना जाल्यार त्या सर्विसीचो किमान आदर तेंच्यांनी राखचो आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक परमनंट जॉब दिवपाक जाय म्हणून सरकाराचे दोळे उक्ते करचे साठी आनी उद्योग धंद्यांचे जे आसा पळय दोळे उगडे करचे जेणे करून हो सरकार जो आसा ह्या सरकाराक जे कोणी तरी हेच्या पयलीं जो दृश्टी मरीन लायफ सेविंग कंपनी जी हाडलेली आसा आनी ही कंपनी जी आसा एका मंत्र्याक 30% हे कमिशन दितात. हो भ्रष्टाचाराच्या रुपान जे पैसे दितात पळय म्हणजे दृष्टी कंपनीक कितलो फायदो जाला आसतलो तुम्ही चिंता. आणि कोणाच्या तरी स्वार्थासाठी जर सरकार हे संबंध म्हणजे शेकड्यानो हे जे आमचे गोयचे जे बहुजन समाजातले काम करपी कष्ट करपी भुरगे जे आसा पळय आणि आपल्या रक्ताचो घाम करून समज हे टुरिजम डेव्हलपमेंट आतापर्यंत ज्यांच्यांनी विकसित केला त्यांच्या जे घरादाराचे समाज जर नांगर चढयता जाल्यार त्याच्या सारखी दुःखाची गोष्ट ना. ताका लागून ह्या मिडियाच्या मार्फत परत एकदा सरकाराकडे आणि गोंयच्या जनतेकडे आम्ही न्याय मागच्यासाठी आयज आम्ही हांगासर रस्त्याचेर ह्या औद्योगिक जो आसा पळय एरियान आम्ही हो मोर्चा काडटा.